We have given us 4 seats. 4 सीटां आमकां बार्देजान दिली. एक सीट काही कारणांक लागून तो मातसो फाटी उरले आमी म्हापसा. पूण जे आमी मिशन बार्देज 5 सीटाचे आसले ते आमचे 4 सीट येयले. सगळ्यांक आमी उपकारी. गोंयच्या लोकांक म्हाका दिसता खुबशे वोट स्प्लीट जाले आनी काँग्रेस पक्षाक जे आमी जिखपाक आसले ते आमी खंय तरी फाटी उरले. स्प्लीट जाले वोट. आप आसूं जे ऑपोजिशन वोट्स आसले जे बीजेपीक पडटा आनी ताचे ऑपोजिशन जे वोट आसले ते 4 वाटेनी स्प्लीट जाले. आप आसूं टीएमसी आसूं काँग्रेस आसूं एनसीपी आसूं आरजी आसूं 5 वे स्प्लीट जाले. आनी हितून आमकां कोण येयले जेन्ना 10 वरां जाली तेन्ना कोण येयले की आमी खूब फाटी उत्ता and we accept it and we will do a very constructive role in the opposition and we will work for the people of Goa. गोंयच्या लोकांचे इश्यूज जे आहा ते आमी असेंब्लीन मांडून सरकाराकडे मांडून we will try to help the people of Goa. ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन ते पार्टीशी ना करपाक पूण आमची आयज आमची आमी एक्सेप्ट करपाक जाय जे वर्डिक्ट जे आहा लोकांचे वर्डिक्ट पीपल गोंयच्या लोकांचे वर्डिक्ट ते एक्सेप्ट करपाक जाय. आनी एट द सेम टायम वी हॅव टू थँक द पीपल. लोक भायर येयले मोठ्या प्रमाणात भायर सरले. कितें करपाक भायर सरले बीजेपीक डिफीट करपाक. पूण ते कितें जालें वोट स्प्लीट जाले. 5 वाटेन स्प्लीट जाले. तुमी नावेली पयशी नावेली 5 वाटेन स्प्लीट जाला 16 येयलो तशें तें सेम वेली अशे कितकेशेच सीट म्हाका दिसता पडलेले आहा. इवन आमचे फोण्या आसूं आनी कितकेच सीट अशे लागीं पडलेले आहा. कुरचरे बसून आप बसलो थिंगा आमचे वोट उणे पडले. जाता ते नो आय कॅनॉट से इट इज प्लॅन्ड. इट इज फायनली पीपल हू डिसायड. नो लोक मोठ्या प्रमाणात भायर सरलो. म्हाका दिसता हायस्ट पर्सेंटेज जाली वोटिंगाची. पूण खंय तरी जे काँग्रेसीक वोट पडपाक आसले जे आमी चिंताले ते वोट आमकां येवन पडले म्हणून जे हायस्ट पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग जाले ते आमकां येवन पडले म्हणून आमी चिंताले तशें जावंक ना. हय तेच होच कॉन्फिडन्स जाल्लो तो जे लोक भायर सरपाक आसले आनी सरले आनी पूण वोट स्प्लीट जातालो म्हणून आमकां काय खबर ना. शिवोले आमी जिखले. इतिहास घडयलो आमी इतिहास घडयलो. म्हापसा आमी काय वोटांनी फाटी उरले आनी एक्सेप्ट करूंक जाय डिफीट की आमी फाटी उरले आनी इट इज अ डिफीट. सेकंड टायम डिफीट जाली. म्हणजे हांव तेन्ना बीजेपीन आसलो तेन्ना काँग्रेसचो जो उमेदवार आसलो बाब सुधीर कांदोलकर तेन्नाय 1200 वोटांनी फाटी उरलो. आतांय म्हाका दिसता 1500 वोटांनी कितें फाटी उरला तो 1500. आय एम विथ द काँग्रेस ओनली. नो पळय जिखला सर्टिफिकेट व्हरोंक येयला. सर्टिफिकेट बीजेपीची व्हरतना काँग्रेसीची शिवोलेन आमी इतिहास घडयलो. काँग्रेस केन्ना येवंक नासली. आमी ह्या फावटी काँग्रेस दिलायला लोकांक आमी निवडून हाडले. शिवोलकारांक खऱ्यांनीच हात जोडून सरापासात आमी काम केलें. कित्याक शिवोले अंजुना आनी आसागांव आनी वेल्ला काणकोण हय ना ते लोकांनी दाखोवन दिले की जो कोण काम करता ताका मत आहा म्हणून.